ताळपणा सावन खोल दर्यांत गेल्ले 4 थळावे नुस्तेकार बेपत्ता जाल्ले ते सापडले। डिझेल संपून अंकोला दर्यांत तांची बोट व्हांवून पावली। ताळपणा काणकोणच्यान 4 थळावे नुस्तेकार खोल दर्यांत नुस्तेमारीक गेल्ले, मात ते परते येवंक ना हाका लागून ते बेपत्ता जाल्यात असो बोवाळ जालो। ही खबर काणकोणच्यान गोंयभर पसरली। नुस्त्याक घेवन परते येता म्हूण फोन करून सांगिल्ले, मात बोट धडेक पडटली ना म्हूण बोवाळ पडलो। उपरांत हेलिकॉप्टरानय सोद घेवपाक सुरवात जाली। कोस्टल पुलीसय त्या नुस्तेकारांचो सोद घेवपाक गेले। इतलो वेळ जावनूय गांव भाव आमचे मेळना म्हूण थळावे लोक तिडकले। मंद गतीन सोद वावर चालू आसा असो आरोप करून थळाव्यांनी रस्तो आडायलो। आता चान्स आसा हो असे उलोवन टाइम वेस्ट जातलो। कितें करपाचें आसा तें बेगीन करा, कशात फाटल्यान सोडची आवय बापूय घरा कडेन रावला म्हागेली बरी ना जाय, ताका लागून येता एका पावट रावला। काल सकाळी सांजे 2:30 गेल्लो, 3 3:30 जाली। हांवें पर्सनली आय कॉल्ड अपॉन ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर वन कॉन्टॅक्ट हांव उलयला। जो पर्यंत हांवें कॉल केला ही वॉज नॉट अवेअर अबाउट द इन्सिडंट। कितल्यां सांगलें तुका? कितल्यां सुमार? आतां आपल्याक कोणाक फोन आयलो पण आपण आतां धाडटा इवन रुद्रेशान पर्सनली ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक कॉल केलो। तेणी ताका सांगलें की आपूण पळयता अजून पर्यंत आमकां अपडेट्स मेळनात। आमचे 4 भुरगे थंय तळमळटात। उपरांत खबर आयली ते 4 नुस्तेकार बोटी सयत अंकोला सापडले। डिझेल सोंपिल्ल्यान बोट व्हांवून अंकोला पावली। डिझेलाची वेवस्था करतकच बोट परत ताळपणा जेटीर येवपाक भायर सरली। इन्फॉर्मेशन अशें आशिल्लें की फिशिंगाक गेल्ले 4 फिशरमॅन्स अलॉंग विथ देयर कॅनो ती बोट कितें आशिल्ली ती ड्रिफ्ट जाले म्हणून, आनी तांचो मोबायल कम्युनिकेशन तांकां जायना जालो। सो जो तेंचो ओनर आसा तेणी सकाळीं येवन तळपणा कोस्टलाक कंप्लेंट दिली की आपले 4 फिशरमॅन्स अलॉंग विथ कॅनो मिसींग आसा। सो इमिजिएटली जो प्रोटोकॉल आसा पळय त्या प्रमाणे PIन हांकां कोस्टल आमचे हेका कोस्ट गार्डाक इंटिमेट केलें। प्लस आमी एक फॉलो कितें करता की जितले आमचे फिशींग ट्रॉलर्स आसात डीप सीन, सो त्या जेटी वयल्यान तांकां एक कम्युनिकेशन मॅसेज धाडटा की एक अशी कॅनो जावं ट्रॉलर मिसींग आसा, सो आसा जाल्यार तांकां हेल्प करचें म्हणून। सो सिमिलरली कोस्ट गार्डान तांच्यो पेट्रोल वेसल्स धाडल्यो। सकाळी फुडें एक हेलिकॉप्टर येवन तेंच्यांनी स्वीप करून गेले सगळे, तांकां ट्रेस जावना। आतां कमांडंट कोस्ट गार्ड कारवार ताणेंय आपल्यो वेसल्स सीन धाडलेल्यो आशिल्ल्यो। आनीक मागीर म्हणल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें जो PI तळपण कोस्टल जो डीप सीन आहा ताणें कळयलें की एक बारीकशी हे कॅनो स्पॉट जाल्या आनी ती चॅक करपाक एक ट्रॉलर गेला म्हणून। आतां जो कोण मिसींग आशिल्लो ताजे कडेन कम्युनिकेशन जालां, सो इट इज रिले कम्युनिकेशन, डायरेक्ट जायना। सो दे आर सेफ। All 4 are safe. All 4 are safe. This is what we are getting from the sea. So let us wait and see if they come to the shore. And what people should have consulted the proper persons first instead of coming and blocking the road and making life miserable of other people over here. Because all action, what required action was taken. जे कितें करपाक जाय आशिल्लें ते सगळे स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसिजर्स फॉलो केल्ले। प्रोसेस खंय स्लो जावना म्हणटा तुमी? प्रोसेस खंयच न्ही पळय, एक तर म्हणल्यार डायरेक्शन खंयच्या सायडीन ती ड्रिफ्ट जाता, ड्रिफ्ट डीप सियांनी ड्रिफ्ट जावपाक शकता, ओ टुवर्ड्स कारवार सायड ओ टुवर्ड्स महाराष्ट्रा सायडांनी वचपाक शकता। सो केन्ना ड्रिफ्ट जावपाक लागली तोय टायम नाशिल्लो। रातचो खूब फिशरमॅनाक कडल्यान कळ्ळें की राती विंड गश्टी आशिल्ले, सो त्या डायरेक्शनान अशें तडेक जर खंय पाविल्ले जाल्यार इजी आसपाची ती। बट एनीवेज नाव वॉट एवर एफर्ट्स हॅव बीन पूट दे हॅव पेड, सो दे हॅव ट्रेस्ड। तळपण काणकोणचे जे 4 नुस्तेकार काल होडी घेवन गेल्ले खोल दर्यांत फिशिंगा खातीर ते परतूनात त्यांची होडी बेपत्ता जाली। मग गांवांत सगळ्या त्यांची शोधाशोध चालू आशिल्ली। गांवचे लोक तशेंच पुलीस यंत्रणा, बाकीची सगळी यंत्रणा जी आशिल्ली, कोस्टल पुलीस म्हणा सगळी यंत्रणा तांकां सोदपा खातीर सगळे तरेन मेंगलोरच्यान बाकीची सगळ्या कारवारच्यान गोंयच्यान सगळ्यांक शोधाशोध करताले। दनपार जाली तरी पूण लोक तिडकले, कित्याक तांकां दिसलें की जी यंत्रणा आसा ती शोधाशोध करपा खातीर कमी पडटा। सांगता हेलिकॉप्टर गेले म्हणून तांकां कांय कल्पना नाशिल्ली हेलिकॉप्टर खरेंच गेले काय म्हणून। सो तेन्ना तिडकल्ल्या लोकांनी रस्तो ब्लॉक केलो, नॅशनल हायवे 66 आशिल्लो तो ब्लॉक केलो। आनी जेन्ना 45 मिनिट्स सुमार हो रस्तो ब्लॉक उरलो,
कांय वेळान जेन्ना मॅसेज येयली की होडी हांगा ट्रेस जाल्ली आहा आनी ते सेफ आसा अंकोला ट्रेस जाल्ले आहा आनी ते सेफ आहा तेन्ना लोकांनी हो रस्तो कुशीन हें केलो.